बुट्ट्या काडयेचो आदार म्हणटा तशी अवतिकाय पणजेच्या पाटो पुलार पळोवपाक मेळटा। या पुलाकडेन सरकारान इतली आडनदर चलयल्या की पुला कुशीक सगळे तरेचे केबल आनी पायपां हुमकळटात, जी गिरेस्तकाय वगडायता। पळयात विन्संट रोझारियोचो रिपोर्ट। आता आमी आसा ते पेंजीम पाटो ब्रिजाचेर। हो पाटो ब्रिज आयकॉनिक आनी पेंजीमचो एक वन ऑफ द हेरिटेज ब्रिज। आता तुमकां दाखयता पळय ह्या ब्रिजाचे हिंगा हेरिटेज ह्या आमच्या ऑथॉरिटीनी कशी सांबाळून दवरलेली आहा पळय ती। सो आता पळयात तुमी कोणाच्याच मुडा येता आनी कोण म्हणटलो हो हेरिटेज ब्रिज। आनी हिंगा आतां लो टायड जाल्ले आहा। हाय टायडाचेर हिंगा कोण लोकल फिशरमॅन तेंचे धाकटे बोटीक घेवन येता पळय तेन्ना तेंची सेफ्टी कितें आहा आनी हे ब्रिजाचे कितें केअरलेसनेस आनी कितले मेंटेनन्स केल्ले आहा तें तुमी पळोवं येता हिंगा। सो आतां हो कांय सजमना हो ब्रिज वायर ब्रिज, हो केबल ब्रिज, हो रस्त्यार लोकांनी गाडयो वचपाच्यो गाडयांचो ब्रिज पळय तो। आनी हेजे मेंटेनन्स आनी हें कितें तें तुमी पळोवं येता पळय हिंगा। सो ही आतां हेरिटेज सांबाळून दवरलेली आहा। वो आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 100 इयर्स ओल्ड ब्रिज, ओवर 100 इयर्स। आनी तेजी आतां हें तुमी पळय कितें मेंटेनन्स करून दवरलेलें आहा आनी कितलें ब्युटिफिकेशन करून दवरलेलें आहा। आतां हेरिटेज पळय अशी सांबाळपाची जाल्यार तुमी पळयात चिंतात हिंगा। हो आता तुमी पळयात पणजेचो आयकॉनिक आनी हेरिटेज ब्रिज हो। आनी आता ब्रिजाचेर पळय तुमी कितें डेकोरेशन केलां आनी ह्या हेरिटेज ब्रिजाची हालत कितें करून दवरल्या ती पळया। हो आतां हेरिटेज ब्रिज पोर्चुगेजांनी बांदलेलो वो वायर वो केबल ब्रिज। सो ही ह्या ब्रिजाची हें करून दवरल्या आनी ह्या ब्रिजाचे हें मेंटेनन्स आनी हिंगा फॉरेन ट्युरिस्ट येता ते ह्या हेरिटेज ब्रिजाचे फोटो काडपाक। सो हे तिका हें करून दवरलेलें आहा डेकोरेशन ह्या ब्रिजाचेर। तुमी पळयात हो ब्रिज पळोवपाक कसो दिसता पळय तो। गोवा 365 खातीर विन्संट रोझारियो आनी ओमकार देशप्रभू।